माठवाड्याचेर झाड कोसळ्ळें त्या घरात पुजिता पुंडलीक कवळेकर ही बायल एकटीच रावताली. पावसाच्या तडाख्यात झाड घराचेर पडटलें असो भंय आशिल्ल्यान पुजिता ही बायल मंगळारा राती शेजारागेर न्हिदिल्ली. बेगोबेग उजो पालुपी दळाक कळीत केलें. उजो पालुपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव मारून मजत कार्य केलें. मजगतीं आमदार प्रेमेन शेट हांणी मोडतोड जाल्ल्या घराची पळोवणी करून गरीब बायलेक धीर दिलो. मध्यरातीर आंबो पडलो. आणि घरान कोण आसलो तर घरान कोण नासलेलो. हांव तू खंय आसली तर शेजारागेर न्हिदलेले. कित्याक लागो आंबो पडटलो म्हणून. म्हणजे खबर आसली तुका बँड जाल्लो पूण कोणाक कळोवंक नासलें पंचायतीक बी तुका आनीक कोण ना ना कोण ना एकटेच हांव. हां म्हणजे आंब्याचे पडटलो ह्या भंयान तूं शेजारांगेर न्हिदलेली मदें आतां कितें तुजी नुकसाणी जाल्या घरातील आनी कितें भितरलें सामान बी कितें मेज बी सगळें फुटला. हां म्हणजे कितलो अंदाज आसतलो तुका लाखांनी जातलें न्ही आमदार येवन गेलो आमदार आमदारान कितें सांगलें दिता म्हणून सांगलें सारकें करून सांगलें. हां म्हणजे सद्या तुका रावपाची वेवस्था खंय सद्या खंय रावतलें तूं आतां शेजारागेर शेजारांगेर राती तूं तेंगेरूच जातलें राती म्हणजे तूं घरान आसल्यार तुका मातशें कितें तरी जातलें आसलें न्हू. रात्री पावणे जणांक सुमार कसो आवाज येयलो झाडाचो आनी ते अकस्मात झाड खाली पडलें आनी हे पुजिता कवळेकर हेज्या घरार पडले. घरान कोण नासलो घरान कोण नासलो. ती खंय आसली तर ती आमच्या घरान आसली म्हणजे म्हाज्या स्वताच्या. हां म्हणजे तिका भंय आसलो झाड पडटा पडटा म्हणून भंय आसलो पण झाड पडून कोण लुकसाण नुकसान जावना. आज ही वॉर्ड नंबर 7 पिळगाव राती जी घटना घडली म्हणजे एक झाड आसलेलें ते एका घरार पडले. सो ती जी बायल आसलेली ती दुसऱ्याच्या घरान रावताली आतां रेनी सिजनाक. सो ती राती कडेन अचानक ते झाड ऑटोमॅटिकली तेज्या घरार पडले आणि अशें थंय आमी तिचे शेजारी म्हणटकूच आमी आवाज येयलो आनी भायर सरले पळय जाल्यार सगळी लायट आनी ते आसले सगळे हे जाल्लेले आसा. राती आमी जे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट तांकां सगळें आमी इन्फॉर्म केल्लेले आणि जे परिस्थिती आहा पळय हे करून आज जे फायर ब्रिगेड येयल्या तेंच्यांनी सगळें आज लायन क्लियर केलेली आहा. जे आमचे आमदार येयलेले आहा तेंच्यांनी विकलो आमदार जे आले पळय तेंच्यांनी सगळो जो वेव्हार आहा पळय जे घराचो आनी जे आवटसायडर कळ्ळें तुका ते सगळे केले आनी आमदारान जे JCB धाडलेले आहा तुमकां दिसता पळय ते आमदारान JCB क्लियर करपाक धाडलेले आसा. सो आमदाराचे हार्टफूल थँक्यू म्हणटा. सो आतां जी आसा पळय जी आमची जी महिला आहा पळय एकटीच आहा घरान ताका गव्हर्मेंट थ्रू आमदार थ्रू कितें आनी पंचायत थ्रू कितें फॅसिलिटी मेळटा जे कन्सेशन मेळटा तांकां ते दिवचें तेंच्यांनी. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत.